निमगे जन कशी मिळाली प्रति एक एपिसोड जे तर निमगे त्याची रेट सांगेल ज्याला एक लायक कशी रेट्स पुरा असता मी कसं करता तुका 4 hours मात्र चार्ज करता आता तू कसले बिझनेस स्टार्ट करताना सपोर्ट राबली ती कंचे विषय जो आणि बिझनेस म्हणली कुठलं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप असताना कळवा अप डाऊन असतो. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स नमस्कार. GSB समाजाच्या मस्त सकाळ विषय घेऊन आम्ही यूथ ऑफ GSB हाडता असताची तशीची आमगे समाजान तू विंगड विंगड व्यार कोरनसच तशीची चैत्रेश शणे आमगे लोटस कार्यक्रम मगान स्वागत करत असते. चैत्रेश मक्का मस्त वर्ष कोण गुर्तू जाल्यार एक 5 वर्सां फुडें ताणें एक बिझनेस आरंभ केलेलो आहे. ते कसं म्हळ्यार कॅब्साचे महामाया कॅब्स म्हणून आरंभ करून आजी मस्त जन ताजे यूज घेवन घेतसच म्हळ्यार मस्त जनाक वच्चा असता तेकडे वच्चा असतात आणि कॅब्स आमकां जावूका जाता लायफान तसो एक विशय तुमकां एक कॅब जावूका जाल्यार कशी म्हणून हे एपिसोड पळयल्यार कळटा. चैत्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल तुला क्वेश्चन नेमूचे कॅब्स करचे पयलीं फुडें कसं तुगेलें एज्युकेशन बॅकग्रावंड कसं जाल्लें स्टडीज पुरा खंय जाल्लें. नमस्ते म्हगेलें नांव चैत्रेश शणै म्हणून हांव मंगळूरांत बॉर्न एंड बॉट अप. एज्युकेशन म्हगेलें बॅचलर्स ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट केलां हांवें. सो ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ इंडस्ट्रींत काम करून तदनंतर हे आमी आयडिया करून स्टार्ट केला. कशी आयडिया आयली एक कॅब बिझनेस करता म्हणून कसं नाही दिसलं त्यामुळे आमकां हांव बॅचलर्स ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट केलेलें. सो तातूंत तें युअर एज्युकेशन इट सेल्फ सांगता बिझनेस म्हणून कळवा. सो त्या बिझनेस म्हाका कोरका म्हणून सुरेख मन आशिल्लें. बट एट द सेम टायम हांव फ्रेंड्सां लोट्टू अकड तकड वच्चे दुसरे जागे वच्चे ब्लॉक करचे तें पुरो आशिल्लें. सो म्हगेलें पॅशन आशिल्लें तें बिझनेस इज माय पॅशन कळवा. सो म्हगेले दुसरे जागे वच्चे तें एक कॉन्सेप्ट आनी बिझनेस मिक्स करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन इंडस्ट्री स्टार्ट केलें. आनी घरान तूं आनम्मा आनी तूं बिझनेसाकी तांणी कामान तशें तांणी म्हाका म्हळ्यार म्हगेले फॅमिली खंयचे बिझनेस बॅकग्रावंड ना. सो म्हगेलो हांव बँकर जावन आशिल्लो अम्मा हाऊस वायफ जावन आशिल्ली. सो खंयचे बिझनेस बॅकग्रावंडांतून येना हांव. बट ते म्हाका म्हगेलें एक पॅशन आशिल्लें हांव इंडिपेंडंट जावन राबूका आनी हांव कशी बिझनेस कोरका म्हळ्यार एंड युजर तांकां एक बेनिफिटेड बिझनेस कोरका मन आशिल्लें तशी. आनी घरान तूं सुलभ ना बिझनेस करता म्हणटा तू कामच नव्हे तू काम करे महिने संबळ येता म्हणून घरान तू कन्विन्स कशें केलें व्यार करता म्हणटना पळय सुरेरी ಸ್ವಲ್ಪ तुका तें रोड ब्लॉक येताची म्हळ्यार तांगेलें एक विजन आसता. सो हांव कशी पिक्चरायजेशन दिली म्हळ्यार आमी कसलेंय एक करतना आमी एंड युजर बेनिफिटाक करताची. आतां म्हगेले पेरेंट्साची पक्कानी खंय वचूका जाल्यार कळवा तांणी दुसरे कडेन ट्रान्सपोर्टेशन जो एप्लाय कोरका म्हणना आमगेले घरकड आसता. आनी मेनली सपोर्ट ह्या बिझनेसाक म्हगेले बायलेन तें एक सांगता पळय वायफ इज अ सक्सेसर ऑफ तुगेले खंयचे एक विशयाक. सो तें एक सपोर्ट मेळ्ळें म्हाका. प्लस म्हगेले पेरेंट्सान ताका एग्री केल्लें. तांकां हांव सांगलें म्हगेलें यशस्वी प्लॅन आसा काम पुरो जन करताची सॅलरी बी ऑन टायम मेळटा पुरो जनाक. बट हें म्हगेलें विजन तांकां इश्ट जाल्लें. म्हगेलें तें नेक्स्ट एक 5 की 10 वर्सां कशी विजन दवरला आनी म्हगेलें ताणें एफर्ट्स पळयत आशिल्लीची एक हांव खाली 4 hours एफर्ट्स घालचे मागीर रेशीची भायर वचचे तशें पूर्ण आशिल्लें. हांव कंटिन्युअस तुका एक्रॉस 24/7 365 days म्हणून तशी एफर्ट्स घालता आशिल्लो. तांकां पळोवन खुशी जाल्ली. सो आतां तांणी प्रोएक्टिवली निमगीत अशें आनी कसो तुगेलो बिझनेस प्लॅन म्हणून तशी. आनी महामाया नाव कशें येयलें देवालें तुमगेलें कुलदेव की म्हगेलें एक्चुअली बायलेलें नांव तशी. मागीर तूं कसलें बिझनेस स्टार्ट करतना हांव सांगील मंकेची सक्सेसर आसता. सो आनी तें देवाल नांव व्हरना आनी तें नांव कशें म्हळ्यार सो पवरफूल कळवा. नांव काडली कुडले पॉजिटीव वायब्स येता ताका. सो आनी हांव सांगील मागीर तुमकां तांणी सपोर्ट राबली ती खंयचेय विशय जो आनी बिझनेस म्हणले कुडले तुका मोस्ट ऑफ द टायम्स अप आसना कळवा अप डावन आसता. सो
आतां आमकां केलो बेजार जाता डावन चमकला त्या मोमेंटा पुरा बायलेन रब्बू कसलें तोंदर जायना अशी कोरीत ते तिगले एक केलो आयडिया पुरा घाल न्हू आजी आमकां कसलें तोंदर जायना आमी खंयचे दुसरे जागे असल्यारय आमगेलो बिझनेस रनिंग आसता व्हेरी नाईस आणि कॅब इंडस्ट्री तू मस्त वर्ष दुखून आशिल्लें असाची वय नव येतलें असाची वय. महामाया खंय स्टँड जाता कसं डिफरन्शिएट करीत कसं पुरा डिफरन्सेस आसा विंगड कॅबाक कंपेर करचे वय आमगेले कशें म्हणरी इन टर्म्स ऑफ सर्वीस म्हणून कळवा आतां केलो वेळ कशें जाता म्हणरी एंड युजर आतांनी कॅब बूक करताची बट केलो वेळ याना ताका रिजन आसता आतां तुका बिग ब्रँड्स केलो वेळा तांकां ड्रायव्हर्सा पेमेंट दिनाची आनी त्या पेमेंट दिना न्ही निमती ड्रायव्हर्साक EMI भरूं जायना आनी तांकां मस्त कश्ट आसता एट द सेम टायम कस्टमर्स दूर दिवन आसताची ट्रीप याना एक रायड स्टार्ट जायना त्या टायमार सो आमी कशें केल्लें फस्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स ऑफ एंड युजर्स कळवा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऑफ एंड युजर्स कसं पुरो तांगेले प्रॉब्लेम्स आसा नेक्स्ट ड्रायव्हर्साल कसं पुरो प्रॉब्लेम ते पर दोन्ही आमी मॅच करून आमी ड्रायव्हर्साक कशी खुशी दवरयता एट द सेम टायम कस्टमराक कशी खुश दवरयता सो ड्रायव्हर्स आमी कशी खुश दवरली म्हणल्यार तांगे ट्रिप जल्ली कुठले कस्टमर तो पेमेंट येत पक्कनी ओग येता ना जाल्यार 1-2 days नंतर येता जाल्यार आमी ड्रायव्हर्साक 5 minutes टायम फ्रेम भितर पेमेंट दिताची आनी कस्टमर्साक कशें म्हणल्यार आतां विथ फॅमिली येताची तांकां गुडीज दिवचे कळ्ळें तुका मागीर खंयचे गिफ्ट्स दिवचे वा तांणी आतां चिरडूं आसा तांकां चॉकलेट्स दिवचे त्या पुरो आमी एक USP टायप स्टार्ट केलें सो आमकां गुगलान तो आमी 4.9 रेटिंगार आसाची आनी जस्ट डायलान तो 4.9 रेटिंगार आसाची व्हेरी नाईस आणि आता सान ट्रिप एक असता म्हळ्यार हांगाची लोकल वचका म्हणून तसले व्यवस्था की लोकल आसता म्हळ्यार लोकल रेंटल्स म्हणून आसा आतां एक डिफरन्स आसा आतां तुका मनगुड्डेच्यान लालबागा येवपाक जाल्यार तसले आमगेल्यान तो सर्विसीस ना म्हणटा ते लोकल कॅटेगरीन येता तशें आतां तुका ऑटो तशें तांगेल पुरो सर्विसीस आसा आमगेल कशें म्हळ्यार लोकल रेंटल्स आतां तुका एक 4 hours वरडेके वच्चे आसा तूं फूल डे घेतल्यार तुका ते लॉस जाता कळवा तेन्ना आमी कशें करता तुका 4 hours मात्र चार्ज करता एक तुका एक खंयचे फंक्शन जस्ट फॉर ऑफिस टायमार जस्ट लंच एक डिनर अटेंड करून घर कडेन येवचें आसा सो 2 hours जस्ट फॉर 2 hours आमी चार्ज करताची तशें सर्विसीस ओके आणि आमगेल जेवन कशें म्हळ्यार प्रत्येक एपिसोड जे तर नेमकी ताची रेट सांगिल जाल्यार एक लायक अशी नॉर्मल जेवन एक रेट सांगचे जाल्यार किलोमीटर वायज जाल्यार आतां बेंगलोरा वच्चे आसता जो मुंबई वच्चे आसता आमचे गेले तात्या वेळ वता आसता कशी रेट्स पुरो आसता रेट्स म्हळ्यार 4+1 असल व्हेकल सेडान आख्खे सेडान म्हणटाचे आमी सेडानान 2 कॅटेगरी आसता एक इथिओस आनी एक डिझायर म्हूण सांगून सो आख्खा आमी 12 rupees पर किलोमीटर आमी चार्ज करता एसी आमी पुरा AC नॉन AC म्हणून आमी कॅटेगरायज कितें करिनी केलो जन करताची बट आमगेल कशें म्हळ्यार AC व्हेकल दिवचे सो कस्टमर वतान खुशी रोवचे काम कसले तोंदर जावचे ना नेक्स्ट येता तुका इनोवा 6+1 आनी 7+1 7+1 म्हळ्यार बेंच सीटेड 6+ म्हळ्यार बकेट सीटेड सो तान तुका कशें जाता म्हळ्यार तुमकां 16 rupees पर किलोमीटर चार्ज जाता ताचे नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन येवचे इनोवा क्रिस्टा ताका 1 रुपया चडयता म्हळ्यार ताचे लग्जुरी वायज इन टर्म्स ऑफ लग्जुरी वायज 6+1 प्लस तुमकां 7+1 सो तान तुमकां 17 rupees पर किलोमीटर चार्ज जाता आणि एक ड्रायव्हरान राबचे जाल्यार बाटा म्हणून आसता वय ड्रायव्हरान ताका नॉर्मल मार्केट रेटा प्रकार 300 rupees दिवका जाता तशी आणि खंयी जाता इंडियान खंय जावं थंय वचूं येता वय आतां म्हळ्यार आमगेले आमी केन्ना स्टार्ट करतना आमी मंगळुरांतून स्टार्ट केलेलें 2018 आमी ऑफिशियली लॉन्च करतना आमी स्टार्ट करतना एक मॅक्सिमम सांगूया 3 कॅब्सांतून स्टार्ट केलेलें सो आत्तां आमी कशें केलां म्हळ्यार 17 cities अक्रॉस कर्नाटका आमी स्प्रेड जाल्ल्याची अक्रॉस 300+ कॅब्स आसाचे आमगेले की सो देवल दयेरी आनी फ्युचरान तूं कर्नाटका भायर करचे आमी एफर्ट्स घालता आसाची बट देवाले आशिर्वादारी कशें जाता पळय येस आणि बुकिंग पुरा कशी जाता बुकिंग तूं एक आमगेले WhatsApp कस्टमर केअर आसा तातूंत तुमी डायरेक्ट तुमगेले रिक्वायरमेंट घाल्यार आमी ताचे प्रकार आयटनरी पेटयताची एक तुमकां WhatsApp कॉलिंग आसा डायरेक्ट कॉलिंग वरन आसा मागीर तुमकां वेबसायट वरन आसा सो त्या वेबसायटान तुमी तुमगेले डिटेल्स घाल्यार कॅटेगरायज आसता सेल्फ ड्रायव्ह जावका की आउट स्टेशन कॅब्स जावका की सो थंय वचून तुमी क्लिक केल्यार तुमकां ते अवेलेबल येता सेल्फ ड्रायव्ह समेत आसता सेल्फ ड्रायव्ह आमगेले आसा व्हेरी नायस सेल्फ ड्रायव्ह कशी चार्जेस सेल्फ ड्रायव्ह म्हळ्यार तुमकां स्विफ्ट आतां सान कार म्हूण आसा स्विफ्टान तूं
एक 4+1 व्हेकल्स असल्यार 1300 तो स्टार्ट जाता आणि लक्झरी व्हेकल्स मॅरेज व्हेकल्स पुरा ते अवेबिलिटी वेरी मेळचे बट वी आमी अरेंज करताची इफ रिक्वायर्ड तर काही तोंदर ना फिर लक्झरी कार्स पुरा तुमका एक 9000+ तशी वयरीतून स्टार्ट जाता आणि एक अंदाज सांगचे जाल्यार कितले ट्रिप्स जाला आज ताई वय आमगे आत्ता एक 3500 ट्रिप्स जाल्ले आणि घरांत पुरा खुशीर आसाची वय मस्त खुशीर आसाची मेन वय 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 आणि फ्युचर प्लॅन्स कसं ना महामाया कॅब्स कसं करका म्हणलेकला वय फ्युचर कशें म्हळ्यार आमगेले एक टॅक्नॉलॉजी फूल स्टॅक इम्प्लिमेंट करूया म्हणलेकला फूल टॅक्नॉलॉजी बेस्ड येता म्हळ्यार तुका फिंगर ट्रिप्स सारी पुरा येवची तशी आमी सर्वीस दिवची प्लॅनर आसाची सेकंड कशें म्हळ्यार आमी बिझनेस टू बिझनेस मस्त कनेक्शन करता आसाची इंडियान तू मस्त ट्रॅव्हल्स अलाउड कनेक्शन करता आसाची प्लस आमी इंटरनॅशनल वच्चे होमवर्क करता आसाची आनी की इम्प्लिमेंट करचे टायम येनी म्हूण सांगू येता आमी वय आनी कशें म्हळ्यार कार्स आनी चड पार्टनरशीप करता सो बाय 2025 आमगेले एम कशें म्हळ्यार 10,000 रायड कंप्लीट जावका म्हूण मन आसा प्लस 1500 व्हेकल्स टाय अप जावका म्हूण आमगेले एम आसता आणि तुमगेले बिझनेस B2B B2C कशें करता पळय आमगेले कशें म्हळ्यार B2B बी आसा B2C आसा दोन्ही आसा सो B2B कशें म्हळ्यार आमी ट्रॅव्हल्सा ओटू काम करताची आनी आमी इन्स्टिट्युशनाकय व्हेकल्स दिताची आनी आमी कॉर्पोरेट कस्टमर्स केला उपरांत आसाचे IDBI मागीर तुगेले एशियन पेंट्स मागीर रिटायर्ड एसोसिएशन युनियन बँक सो तांणी पुरो आमगे कॉर्पोरेट कस्टमर्स आनी आमगे सर्वीस युटिलायज केला सो आनी मुखार बी आमी टाय अप करूंक वर्कर्स आसा ताजे वेळी येस आणि कशी घेतला कंपनी स्टार्टअप्स घेतला की फंडिंग येवका म्हूण मनांतस की इत्याक नेमकी तस म्हळ्यार आमगेला तूं व्हिडिओ पळयता कोणकी एकलो खंयकी बशिला आमचे गेला आसतालो म्हाका एक दुड्डू घाल का आमगेला आमचे गेल्या कशी दिव करेक्ट तसं कसं आस की प्लॅन आमगेले म्हळ्यार आमी आत्ता तरी एक 5 years जर्नीन तू आमी खंयची एक सिंगल रुपी फंडिंग घेना तिले आमी बूट स्ट्रॅप करून हांगा थंय हाडला आनी मुखार बी आमकां बूट स्ट्रॅप करून व्हरका म्हणून मन आसा जाल्यार मागीर देवाले मनांत कशी आसा तशी जाता आनी आमगेले एक ऑडियन्सांक सांगचे जाल्यार कसं मेसेज कशी तांणी सपोर्ट करीत म्हणून सांग आमगेले कशें म्हळ्यार एक कश्ट करून केलेले एक म्हगेले कॅब कंपनी आमगेली प्रायवेट लिमिटेड कंपनी महामाया कॅब्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तुमी आमी मस्त जनाक पॉझिटिव्ह सर्वीस दिला आमगेले कस्टमर्स मस्त खुशीर आसाची तुमी जाचे रिव्यू वरान पळयत बट हांव आतां केलो जन यूज करनातील आसताची फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स कशी लायक आस की पळोवया म्हूण सांगून हांव तुमकां सांगता 110% तुमी एक वेळा यूज करून आमगेली सर्वीस युटिलायज करून पळयाची आमी सांगना जाल्यार तुमी डेफिनेटली वचून रिव्यू बरयताची ते म्हगेले प्रॉमिस तुमकां चैत्रेश ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच जेवो आणि मस्त राईड्स येवो 2025 नाही या वर्ष भितरीची 10,000 राईड्स कंप्लीट जेवो इतली वेळ उरलेले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू ह्या आयचे एपिसोड जावन आशिल्ले आमगेल्या समाजांत मस्त जेन व्यारो अशें पुरो कॉर्नर्स यंगस्टर्सांक सपोर्ट करका म्हणल्यार आशी आमगेले यूथ ऑफ GSB कदनाय आसा आनी तुमी चैत्रेशाक मस्त रितीर सपोर्ट करताची रायड्स दिताची बूक करताची म्हणून आमी लेखता आसाची हे एपिसोड पळोवन खुश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायची व्हिडिओ पळयल्या खातीर धन्यवाद थँक्यू